दरम्यान परत एकदा आम्ही दाबोळे काम करण्याची सुरुवात केली आणि या लोकसभेच्या निवडणुकीनिमित्त आज आम्ही एक सभा बारीकशी सभा घेतल्या आणि लोकांना आव्हान केलं की तुम्ही देशाचे हित पळया, देशाची सुरक्षता पळया, अखंडता भारत बदल कोण सांभाळटलो ते तुम्ही पळया, विचार करा. लोकल तुमचो कॅन्डिडेट आसा म्हणून मोठीच मत मारून तुमचे मत पेट्यार करू. कारण आज देशात बरें नेतृत्व जाय आणि हे काँग्रेसी कडेन नेतृत्व ना, कारण कोणा कडेच ना. कारण ती जी इंडिया आघाडी आसा कितलेशा जाणांची एककडे करून केल्या आणि मोठे मोठे लिडर आसा. फाल्यां येता कदाचित ती निवडून आयली जाल्यार पंतप्रधान प्रत्येक वर्सा बदलतलो आणि पंतप्रधानचे पद जर प्रत्येक वर्सा झगडून बदलपाक लागले तर देशाची अवस्था कितें जातली हाचो विचार तुम्ही करा अशें हे दाबोळेच्या मतदाराक सगळ्यांक सांगपाक आयला. त्या खातीर दक्षिण गोंयांत पल्लवी ढेपे जी उमेदवार निवडून आयल्या त्या उमेदवाराच्या फाटल्यान रावन तुमचें मोलादीक मत हें तिका दिया, हें भाजपाक दिया. कारण तुम्ही मत दिले शिवाय ती निवडून येवचे ना आणि तुमच्या मताची आज दिल्लीत सरकार घडतले त्या दिल्लीच्या सरकार घडपा खातीर तुमचे मताचे खूप म्हत्व आसा ते तुम्ही पेट्यार करता. काँग्रेस कितें म्हणटली, काँग्रेसी कडेन म्हणपा सारकें कांयच उरलें ना. तुम्ही पळया गेल्या फाटल्या विधानसभेत 17 निवडून आयिल्ले 10 गेले, ह्या विधानसभेत 8 गेले. सो ते खंयच्या तोंडान लोकां समोर वता हो एक मोठो प्रश्न आसा न्ही. कोण विश्वास दवरूं शकता सांगा पळया. तुम्ही निवडून एका चिन्हार येता आनी निवडून दुसऱ्याचे कडेन मारता. कित्याक मारता? लोकांच्या हिता खातीर काय स्वताच्या फायद्या खातीर? हे पयलीं तांणी चिंतचें आनी ओगीच फोंडा तालुको बदललो, मुरगांव तालुको बदललो अशें तांणी घोडाय मारच्यो न्ही. तांणी कार्य करचें, निवडून येवचें आनी सारकें फुडें वचचें. ते तांचे ताकद ना तेंच्या. आज ते जाहीर सभा घेवंक शकना. घेतले जाल्यार जाहीर सभा आमी 2 घेतल्यो, एक साऊथ गोवा एक नॉर्थ गोवा. पंतप्रधानाक आनी अमित शाह काडून तांचे कोण लिडर येवन तुमी सभा घेतली सांगा न्ही. ताकद ना तेंच्या. दोनूय सीट मोठ्या मताधिक्यान परत एकदा भाजपाची दोनूय सीट निवडून येता. ज्या तरेन 2014 ओपो आणि भाजपा युती जाल्ली, दोनूय सीट आयिल्ले, त्याच तरेन परत 10 वर्सां नंतर 2024 परत एकदा मोमो आणि भाजप एक जाला आणि त्या दोनूय सीट परत एकदा गोंयकारांक भाजपाक दिवंक. सर एज एमजीपी एज अ अलायन्स पार्टनर तुमची मेसेज किती आसा? म्हणजे आयज कॅम्पेनिंग काबार जाता. आज कॅम्पेनिंग सोंपता आसतना हांव गोंयच्या तमाम लोकांक दाबोळेच्या लोकांक सांगूंक सोदता की तुमचें मत जें आसा तें पेट्यार करूं नाका. प्रत्येक जाण भायर सरात, मतदान करात आणि बीजेपी साऊथ गोवा पल्लवी ढेपेक कमळाक मतदान करात. नॉर्थ गोवा श्रीपाद भाऊ नायक हाका मतदान करात आणि तांकां मोदीचे हात घट्ट करपा खातीर गोवा स्टेट यांची सपोर्ट करता त्यांना सदांच जिंकलाय आणि या फावटी ते जिंकतले 30,000 तरी लीड घेऊन जिंकतले साऊथ गोवा. हे म्हणजे 14चे आणि 17चे 19चे 24चे 30,000 लीड घेऊन साऊथ गोवा पल्लवी ढेपे जिंकतले. आणि म्हाका एक अपेक्षा आहे की लेडीज कॅन्डिडेट साऊथ गोवाचे जिंकतले आणि तुम्ही सदांच पयले आसतले साऊथ गोवाचे MP राज्यसभा इंडियन मिनिस्टर स्टेट ऑफ मिनिस्टर आणि एक लेडी म्हणून ती वयता आमच्या साऊथ गोवाच्या. तो माझी अपेक्षा स्थान ते आमची गोंयची एक लेडी जेन्ना दिल्ली वयता इंडियन मिनिस्टर जॉब त्या तिला संबंध गोंयकारांक साऊथ गोवाचे विधान दवरले. ह्या फावट दोनूय BJPचे कॅन्डिडेटान ह्यूज मार्जिनान जिखोवपाची आणि आमच्या 15 गोंयच्या 2 इंडियन मिनिस्टर. जेन्ना आमी दाबोळी कॉन्स्टिट्युन्सी पळयता तुम्ही एक लिडर आसा, हांगा एक आमदारूय आसा. सो तुमचे कॅम्पेनिंग कशें आसतलें म्हणजे तुमचे कितें स्ट्रॅटेजी आसतली जावं कॅम्पेनिंग जेन्ना आमी एक इलेक्शनाक युतीचो धर्म निभयता तेन्ना आनी काय उलोवप ना. आमचे टार्गेट आहा पल्लवी ढेपे सेंट्रलान वचून युनियन मिनिस्टर करता ह्यूज मार्जिनान जिखोवपाची हें म्हाजें इंटेंशन. तर पक्षान डिक्लेअर केला की हांव फोंडा तालुक्यांत हांव फोंडा तालुक्यांत स्वीप करतलो हायस्ट लोडिंग. तशें गडगडाचो पावस पडटा पळय
महिलांक सगळें एज्युकेशन सगळें जातलें चायल्ड गर्ल चायल्ड सेफ्टी हेचे मातशें हें वाडोवपाचें आनी सगळ्यांक हांव देव बरें करून म्हणटा तेन्ना येयची म्हणून आनी हांव तांकां पयलींच कॉंग्रेच्युलेट करता कित्याक आमचे सगळे मोटरसायकल म्हणजे